रतन टाटा 1961 सावन टाटा स्टील कंपनीत सादे कर्मचारी म्हणून कामाक लागिल्ले। 1991 JRD टाटान रतन टाटा हांका टाटा ग्रुपाच्या चेअरमॅन पदाचो भार सोपयल्लो। चेअरमॅन पद मेळटकीर रतन टाटा हांणी सगळ्या कंपन्यां मदलो आपलो हिस्सो वाडयलो। एकोणीसशे 98 टाटा मोटर्सान भारतीय बनावटीची इंडिका कार तयार केली। अशे तरेची कार तयार करप हे रतन टाटांचे सपन आशिल्ले। उपरांत एका फॅमिलीक मोटरसायकलीचेर प्रवास करतना पळोवन स्वता कार तयार करपाची कल्पना तांकां सुचली। प्रदर्शनाखाला टाटा मोटर्सान टाटा नॅनो बाजारात हाडली। हाकाच लागून रतन टाटाक नॅनो कारीचे जनक अशें म्हणटात। 2012 रतन टाटान टाटा ग्रुपाच्या चेअरमॅन पदाचो राजीनामो दिलो। देशाचे नामनेचे उद्योजक रतन टाटा संवसाराक अंतरले। फाटल्या कांय दिसा सावन तांची प्रकृती बिकट आशिल्ली। मुंबईच्या ब्रीच कँडी हॉस्पिटलांत तांचेर उपचार चालू आशिल्ले। बुधवारा 9 ऑक्टोबर 2024 ह्या दिसा तांणी निमणो श्वास घेतलो। तांच्या मरणाक लागून देशभर दुःख पातळ्ळां। तांची कूड निमण्या संस्कारा खातीर भायर काडिल्ली आसा। तर आतां आमी थेट वचुया तांच्या अंतिम संस्काराच्या लायव्ह प्रसारणाचेर। कांय वेळा भितरूच रतन टाटा हांचे निमणे संस्कार जातले। तर आमी पळोवपाक शकतात जायते जाणकार हांगा जमिल्ले आसात। भारताचे फामाद उद्योजक आणि टाटा उद्योग समूहाचे मुखेली रतन टाटा हांचो जल्म 28 डिसेंबर 1937 ह्या वर्सा जालो आणि तांकां वयाच्या 86व्या वर्सा मरण आयलें। उद्योगपती हर्ष गोयंका हांणी सगळ्यांत पयलीं सोशल मिडियाचेर हो पोस्ट घालो आणि उपरांत सगळ्यांक कळ्ळें। रतन टाटा 1961 सावन टाटा स्टील कंपनीत कर्मचारी म्हणून कामाक लागिल्ले। 1991 JRD टाटान रतन टाटा हांका टाटा ग्रुपाच्या चेअरमॅन पदाचो भार सोपयलो। चेअरमॅन पद मेळटकीच रतन टाटा हांणी सगळ्या कंपन्यां मदलो आपलो हिस्सो वाडयलो। टाटा हाऊस हे पुराय देशांत आणि जगांत फामाद आसा। रतन टाटांच्या निमण्या संस्काराक मान्यवर येत आसात। रतन टाटा हांची निमणी यात्रा जी आसा ती तुमकां आमी दाखयत रावतले।
जी सर, चालू है सर फिल्म। मैं जहाँ पे हूँ सर, तो यहाँ अंदर की तरफ दिखाने को कुछ नहीं है। सध्या आमी हांगा पळोवपाक शकतात की देशाचेच न्ही जाल्यार पुराय जगान जांकां एक व्हडलो मान आसा अशें भारत मातेचे सुपूत आनी उद्देजक रतन टाटा हांचें काल रातीं निधन जालें आनी आयज पुराय देश ह्या सगळ्या तांच्या निधनाच्या बातमेन आनी ह्या सगळ्या वृत्तान सामको हळहळलो आसा आनी आमी हांगासर आमच्या स्क्रिनार पळोवपाक शकता ही थेट दृश्यां आमी मुंबयच्यान तुमकां लायव्ह हांगासर दाखयतात आनी आतां कांय निमणे खीण उरल्यात ताजे उपरांत रतन टाटा हांचेर निमणे संस्कार जातले आनी फकत महाराष्ट्रांत न्ही किंवा भारतांत न्ही पुराय जगभर रतन टाटा हांच्या निधनाक लागून सगळे हळहळ व्यक्त करतात। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की रतन टाटा हे फकत एक उद्देजक म्हणून तांचें नामना नाशिल्ली जाल्यार समाजा खातीर आपलेपणान किंवा आपली जी शक्त आसा ती समाजाच्या बऱ्या खातीर लावपा खातीर किंवा समाज कल्याणा खातीर तांणी आपलें पुराय जिवीत जें आसा तें घालयलें। स्क्रिनीर हांगासर पळोवपाक शकता हे पळय हांगासर पुलीस सज्ज जाल्ले आसात रतन टाटा हांकां निमणी सलामी दिवपा खातीर आनी हो मान रतन टाटा हांकां मेळ्ळा कारण तांचें कार्य आनी तांचें कर्तृत्व हे त्याच ताकदीचें आसा आनी म्हणून आयज पुराय देश आमी जर पळयत जाल्यार शोकाकूल वातावरणान आसा। महाराष्ट्र सरकारान 2 दिसांचो दुखवटो सुद्दां जाहीर केल्लो आसा आनी आयज जी कॅबिनेट बैठक जाली महाराष्ट्र सरकाराची तातूंत महाराष्ट्रान केंद्राक मागणी केल्या की रतन टाटा हांकां मरणोत्तर भारत रत्न हो सन्मान दिवचो। तर अशे तरेन पुराय देश आमी जर पळयत जाल्यार रतन टाटा हांच्या ह्या दुख्खान निधनाच्या दुख्खान सहभागी जाल्लो आसतना दुसरे वटेन आमी दृश्यां पळोवंक शकता की कशे तरेन पुलीस बंदोबस्त आसा आनी फाटल्यान कितली लोकांची लायन लागल्या लोकांची गर्दी लागल्या ती ह्या सगळ्या दृश्यांतल्यान आमी आमच्या टीव्ही स्क्रिनीचेर पळोवपाक शकता। थेट ही सगळे विज्युअल्स जे आसा ते आमी तुमकां मुंबयच्यान हांगासर प्रसारीत करतात आनी ह्या माध्यमांतल्यान आमचे जे दर्शक आसा तांचे मेरेन आमी ह्यो अपडेट्स ज्यो आसा त्यो सगळ्यो पावोवपाचें हांगासर काम करतात। सो तुमी परत हांगा पळोवपाक शकतात की सलामी दिवपा खातीर पुलीस पुराय गणवेशांत हांगासर सज्ज जाल्ले आसात। रतन टाटा हांची वळख हांवें जशें सांगलें की फकत एक उद्देजक म्हूण न्ही जाल्यार ते एक जनावरांचेर सुद्दां मोग करपी आनी तांचेर जिवापाड
माया करपी अशें व्यक्तिमत्व आशिल्लें आनी त्यांची वळख ही ह्या एकूण तांच्या कार्या खातीर तांच्या चॅरिटी खातीर आमी परत हांगासर ही दृश्यां पळोवपाक शकता जंय अमित शाह आमकां दिश्टी पडटाले आतां महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ते सुद्दां हाजीर आसात तशेंच देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री ते आसात त्या भायर पुराय देश जो आसा तो सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान नमस्कार आमी जर पळयत जाल्यार सद्याक रतन टाटा हांचे जे निमणे संस्कार जे आसात ते कडेन निमणे खीण रतन टाटा हांचे सद्या सुरू आसात आनी तांची अंतयात्रा जी आसा ती सुरू जातली त्याच प्रमाण तांकां शासकीय हेतून तांकां सलामी दिवपा खातीर सुद्दां पुलीस जे आसात ते सज्ज जाल्ले आसात आमी आमच्या टीव्ही स्क्रिनाचेर हांगासर पळोवपाक शकता सुशील कुमार शिंदे आसत किंवा देशांतले नामनेचे जे उद्देजक आसात ते सगळे आता ह्या मुंबय हांगासर ह्या सुवातेर पाविल्ले आसात थोड्याच वेळात रतन टाटा हांचेर निमणे संस्कार जातले फकत व्हडले व्हडले लोकूच न्ही जाल्यार सामान्य मनीस सुद्दां आयज भारतीय जो आसा तो दुख्खान आसा आनी हाचें कारण जर पळयत जाल्यार तें म्हणजे रतन टाटा हांचें दुख्खद निधन काल ब्रीच कँडी हॉस्पिटलान रतन टाटा हांणी निमणो श्वास घेतलो आनी तांणी पुराय देश जो आसा आयज शोक सागरान बुडला अशें आमी म्हणपाक शकता फकत भारतान न्ही जाल्यार जगभरान रतन टाटा हांचे जायते चाहते जे आसात ते आसा आनी हाचें कारण आमी जर पळयत जाल्यार रतन टाटा हांणी सामाजीक भावनेंतल्यान केल्लें काम हो एक मोठो आदर्श रतन टाटा हांणी देशा फुड्यानूच न्ही जाल्यार अख्ख्या जगा मुखार घालून दिलो आनी आमच्या ह्या टीव्ही स्क्रिनाचेर आमी पळोवपाक शकता की कश्यो गाडयो यो वच करतात त्या भायर पुलीस फोर्स केदो व्हडलो हांगासर जो आसा तो दवरलेलो आसा लोकांची गर्दी जी आसा ती जाल्ली आसा आनी लोक रतन टाटा हांचे निमणे ती आतां अंत्ययात्रा भायर सरतली त्या अंतयात्रेचो दर्शना खातीर रतन टाटा हांच्या निमणे दर्शना खातीर लायनी करून उबे आसात आनी कशे पद्दतीन लोकांचो मोग लोकांचें प्रेम हें रतन टाटा हांकां मेळटा हें आमी आयज कालच्यान जेन्ना तांची दुख्खद बातमी जी आयली तांच्या निधनाची तेन्नाच्यान आमी पळयत आसा ना खंयचें राज्य आसूं किंवा आनी कितें आसूं देशाचो शिमो हुपून आयज रतन टाटा हांच्या कार्याची सगळे जाण उगडास काडीत आसात आनी सगळे जाण रतन टाटा हांच्या ह्या दुख्खद निधनाक लागून तांकां दुखेस्त मरण आयलें त्या मरणाच्या ह्या शोकान सामील आनी वांटेकार जाल्ले आसात कालच्यान मिडिया आमी जर पळयत जाल्यार हे सगळे इव्हेंट्स मिडिया आमचे पर्यंत धाडटा आनी आमी आतां हे थेट दृश्यां जी आसात ही मुंबयच्यान आमी तुमच्या मुखार हांगासर घेवन येतात की कशे तरेन थंय बंदोबस्त आसा आनी कशे तरेन सगळे जाण हांगासर ह्या सुवातेर पाविल्ले आसात ते हांवें तुमकां जशें सांगलें आमी आमच्या स्क्रिनीचेर पळोवपाक शकतात
त्याच बरोबर आयज महाराष्ट्र सरकारान 2 दिसाचो म्हणजे काल निधन जाले उपरांत महाराष्ट्र सरकारान रोखडोच 2 दिसाचो दुखवटो जो आसा तो राज्यान लागू केल्लो आसा. त्या उपरांत रतन टाटा हांकां मरणोत्तर भारत रत्न ह्या सन्मानान सर्वोच्च भारतीय सन्मान जो आसा नागरी सन्मान त्या सर्वोच्च नागरी सन्मानान रतन टाटा हांकां सन्मानीत करचे अशे तरेची मागणी राज्य सरकारान केंद्रा कडेन केल्ली आसा. सो आमी जर पळयत जाल्यार आयज एक मोठी हस्ती आमी म्हणपाक शकता देशांतली किंवा जगांतली ज्या मनशान भारताचें नांव फकत भारतान न्ही पुराय जगभर फामाद केलें ते म्हणजे आपल्या कार्यान. सगळ्यांक खबर आसा रतन टाटा हांच्यो एक यशाच्यो काणयो किंवा यशाचे किस्से जे तांणी आयज जे येदे व्हडल्या पदार ते पावले किंवा जी येदी व्हडली नामना तांकां मेळ्ळी ताच्या फाटल्यान तांची चिकाटी तांचे कश्ट तांची जिद्द आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे तांचे जे एथिक्स आसात म्हणजे तांची तत्वां जी आसात त्या तत्वांचें पालन रतन टाटा आनी हावज ऑफ टाटा हांणी केलें. म्हणजे जमशेद टाटा आसतले तेजे उपरांत रतन टाटा आसतले किंवा बाकीची सगळी तांची फॅमिली जी आसा हे सगळ्या पुराय जगान वळखले वतात ते म्हणजे तांच्या चॅरिटीक लागून. आमकां सगळ्यांक खबर आसा आयज बॉम्बे जें कॅन्सर हॉस्पिटल आसा टाटा हांचें तें केदें व्हडलें आसा आनी ताचो लाव पुराय देशान आयज लोकांक जातात. गोंयांतल्यान सुद्दां जायते लोक आयज बॉम्बे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जें आसा कॅन्सराचें थंय उपचार घेतना आमकां दिश्टी पडटात. आनी गोंय सरकार आतां ह्या कॅन्सर हॉस्पिटला वांगडा जे आसा तांणी सामंजस्य करार केल्लो आसा आनी गोंयान सुद्दां GMCन तांच्या मार्फत फ्री कॅन्सर ट्रिटमेंट दिवपाचे सरकारान जें आसा तें पावल उखल्लेलें आसा. तर अशे तरेन टाटा हांची वळख ही पुराय देशान आशिल्ली. आमी आतां स्क्रिनीचेर आमचे जर पळयत जाल्यार ही एक्सक्लुझीव दृश्य आमी तुमचे पर्यंत हाडटात. कशे तरेन सगळे सज्ज जाल्ले आसात. निमणे एक सगळे निमणे तांकां तांचे जे आतां अनंतान तेजे विलीन जाल्ले आसात. सो तांच्या ह्या खिणांक किंवा तांकां एक निमणो टाटा करपा खातीर आमी अशें म्हणपाक शकता. कशे तरेन पुलीस बंदोबस्त आसा, लोक जमल्या आनी आमी जर सोशल मिडिया पळयत जाल्यार सोशल मिडियाचेर काल सावन जेन्ना ही बातमी आयली की रतन टाटा हे आमच्या आतां ह्या जगान नात आमच्या वांगडा हें जेन्ना कळ्ळें तेन्ना सावन पुराय देशभर हळहळ ही लोक व्यक्त करतना आमकां दिसतात. आमी आतां तुमकां फुडलीं म्हत्वाची दृश्यां जी आसात म्हणजे म्हत्वाचे खीण जे आसात की जाचे वरवीं आमी तुमकां दाखयतले रतन टाटा हांचे निमणे जिविताचे खीण. तांणी आपलो प्राण जो आसा तो काल सोडला. मात कुडीच्या रुपान रतन टाटा आजून आमचे मदीं आसात. तांच्या देहाच्या रुपान ते आजून आमचे मदीं आसात. पूण कांय वेळा उपरांत तें सुद्दां तो देह सुद्दां जो आसा तो ह्या जगान अस्तित्वांत नासतलो. आनी ताकाच लागून ह्या एका महान भारत मातेचो हो एक महान सुपूत भारत मातेचो एक व्हड सुपूत जाणें आपल्या कार्यान पुराय भारताचें नांव हे अजरामर केल्लें आसा. आनी फक्त नांव भारताचें न्ही जाल्यार सर्वसामान्यांच्या काळजान रतन टाटा हांणी एक वेगळें आपलें स्थान निर्माण केल्लें आनी म्हणून आयज पुराय देश रतन टाटा हांच्या ह्या दुख्खांत किंवा तांचें जें देहावसन जालां तातूंत सामको शोकसागरान बुडलेलो आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की भारत देशान जायते बिझनसमॅन्स आसात, बिझनस टायकून्स आसात, पूण रतन टाटा हांची एक वेगळी वळख ही जनमानसान आशिल्ली. आनी रतन टाटा हांणी एकदां उलयतना अशें म्हणिल्लें की तुमची आनी हे जे गिरेस्त बिझनस टायकून्स आसा हांचे मदीं फरक कितें काय म्हणून आनी तुमची ही वेगळी वळख अशी कित्याक निर्माण जाल्या किंवा तुमची जी चॅरिटी आसा ती ही तुमकां कशी इच्छा जाली की ती चॅरिटी करपाची. ताचेर रतन टाटा हांणी एक बरें उत्तर दिल्लें. तांणी म्हणिल्लें की बाकीचे जे आसात ते बिझनसमॅन आसात आनी आमी जे आसा ते इंडस्ट्रियलिस्ट आसात. म्हणजे टाटा हे इंडस्ट्रियलिस्ट आसात आनी बाकीचे जे आसात ते बिझनसमॅन आसात. अशे तरेची एक
कुशळ जाप रतन टाटा हांणी दिल्ली. आनी रतन टाटा हांची वळख हांवें जशें म्हटलें ती तांच्या चॅरिटी खातीर आसा. आयज लोक इतले भावूक जाल्यात किंवा आयज तांकां इतले लोक आर्गां ओंपतात किंवा दोळ्यांतल्यान लोकांचें दुखां येता हाचें कारण म्हटल्यार रतन टाटा हांणी निस्वार्थपणान समाजा खातीर, सोसायटी खातीर तांच्या उद्देगाच्या माध्यमांतल्यान किंवा तांच्या कडेन जो पयसो आसा त्या पयशाच्या माध्यमांतल्यान तांणी जी समाज सेवा केली, त्या समाज सेवे खातीर आयज हे इतले लोक एकठांय येयल्ले आसात. किंवा वचत थंय सोशल मिडियाचेर आमी जर पळयत जाल्यार आमकां दिश्टी पडटा की प्रत्येक जाण स्टेटस घालून किंवा पोस्ट घालून ह्या मनशा बद्दल दुख्ख उक्तायतात किंवा तांकां आर्गां ओंपतात. सो अशे तरेचें एक भावनीक नातें हें रतन टाटा आनी भारतीयां मदीं तयार जाल्लें आमकां दिश्टी पडटा. आनी रतन टाटा हे आमकां सगळ्यांक तांचे किस्से खबर आसात की ते कितले प्राणी प्रेमी सुद्दां आशिल्ले ते. सो अशे तरेन हो मनीस हें व्यक्तिमत्व कुडीच्या रुपान आतां आमच्या वांगडा आसा ते सुद्दां थोड्या वेळान कूड सुद्दां तांची उरची ना. आनी म्हणून हे सगळी गर्दी, हे सगळे इतले भावनीक क्षण किंवा हे भारत वर्षांतले नागरीक हे आयज रतन टाटा हांच्या दुख्खद निधनाक लागून किंवा तांच्या मरणाक लागून हळहळ व्यक्त करतना आमकां दिश्टी पडटात. सो आमी आमच्या स्क्रिनीर पळयता की हे निमणे खीण तांचे जे आसात ते कॅमेरान टिपून घेवपा खातीर कशे तरेन मिडियाचे कॅमेरा पर्सन्स, कॅमेरामॅन हे कशे तरेन थंय सज्ज जाल्ले आसात. काल सावन आमी जर पळयत जाल्यार मॅरेथॉन अपडेट्स किंवा रतन टाटा हांचे बद्दलच्या खिणाच्यो बातम्यो, अपडेट्स हे मिडिया पुराय देशांतली प्रादेशीक मिडिया जावं किंवा नॅशनल मिडिया जावं सगळे जाण कवर करीत आसात. आनी ही सगळी लायव्ह दृश्यां आनी निमणे खीण रतन टाटा हांचे आमी तुमचे पर्यंत हांगासर घेवन येतात. सो हे तुमी पळोवचे.
सो आमी हांगासर पळयलें की रतन टाटा हांचे जी निमणे खीण आसात ते निमणे खीण आतां सुरू आसात आनी रोखडेच ते अनंतांत विलीन जातले. कुडीच्या रुपान देहाच्या रुपान रतन टाटा हे आजून आमचे बरोबर आसात, पूण कांय तेंपा उपरांत ते सुद्दां आमचे वांगडा अस्तित्वांत नासतले. सो तांचे जे फायनल रायट्स आसात की निमणे संस्कार जे आसात ते आमी तुमच्या पर्यंत लायव्ह घेवन येतले. सद्या आमी हांगाच थांबतात. तुमी पळयत रावात गोमंतक TV.